नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. सनबर्नाक नेम अटी मोडल्यार सगळे सील करात. पोरू सनबर्नाक दिल्ले परवाने बेकायदेशीर इव्हेंट्सांचेर नजर दवरूंक उंचेल्या अधिकाऱ्यांचो पंगड जाय. हायकोर्टाची ऑर्डर. केनियातल्या चलयांक नोकरेचे हायस दाखोवन वेश्या वेवसायात धुकलपी आंतरराष्ट्रीय टोळेचे रॅकेट उक्ताडार. QR कोडा वरवीं मनी लॉन्ड्रिंग ईडीची कारवाय. मोलची 1,75,00,000 ड्रग्सा सयत एका रशियनाक धरलो. अँटी नार्कोटिक सेलाची मोठी कारवाय. रशियनाकडच्यान हाय क्वालिटी हायड्रोफोनिक वीड चरस LSD जप्त. कदंबाक 206 बसी उण्यो, ड्रायव्हरूय उणे. ड्रायव्हर कंडक्टरांचेर कामाचो ताण. 53% बसी एका परस चड रुटार. महामंडळ म्हणटा परिस्थिती सरकाराच्या कानार. विमानतळांचेर प्रवाशांची गर्दी उणी करूंक 16 मेट्रो विमानतळांचेर प्रवेश. डिपार्चराच्यो लेनी वाडल्यो. डिजी यात्रा ॲप चालीक. दाबोळेचोय आस्पाव. वर्सभरात 20 नवे विमानतळ. कृष्ण जन्मभूमी वादात हिंदू पक्षाक मोठी थाकाय. मथुराच्या शाही ईदगाहाचो ASI सर्वे रद्द करूंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. देवूळ मोडून मशीद बांदल्या. याचिकादाराचो दावो. तीन वर्सांत 2000 मायज गोंयकारांचे पासपोर्ट सरेंडर करूंक अर्ज. 114 पासपोर्ट रिवोक. दोट्टी नागरिकत्व आनी पासपोर्टा विशीं संसदेत सार्दिनाक जाप. आनी स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स अवॉर्डात गोंय दुसऱ्या नंबरार. गोंयच्या वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्लीत राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी घेतलो पुरस्कार. पयले आसाम. खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा सनबर्नाक दिल्ले परवाने बेकायदेशीर. हायकोर्टान सरकाराक सोडलो. अंदू सनबर्नान आवाजाच्या प्रदूषणाचे कायदे नेम मोडल्यार सगळे सोमते सील मारात. असल्या इव्हेंटांक परवानगी दितना उंचेल्या अधिकाऱ्यांची खासा सेला वरवीं स्वता नजर आसूंक जाय. सनबर्नाच्या अंधाधुंदीचेर कोर्टाची सनबर्न आनी सरकाराकूय अर्दी सयत शिटकावणी. जाता कितें ती म्युजीक वाजता तातूंत मागीर कटलरी क्रॉकरी डान्स करता. वायब्रेट जाता घरांत सगळें. सो अप्रोच जालो ऑल द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. कोणूच कांय करिना जालें. अल्टिमेटली म्हाका हायकोर्टान वचचें पडलें. लास्ट इयर जो इव्हेंट जाल्लो 28 ते 30 तारीख वॉज इलिगल आनी तें परमिशन जे 28 तारखेक दिल्लें 28 नोव्हेंबर 2022 इज इलिगल आनी कॉस्ट एंड सेट असायड म्हणून. फुडें आतां परत इव्हेंट येतलो ताजेय डायरेक्शन्स दिला आनी बेजिकली जॉयंट सेल फॉर्म कर म्हटलां गव्हर्मेंटाक बाय वीच ऑल सिनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स will be held responsible for conducting these events. But all events, mega events which violate noise pollution rules and cause menace to the society, परते violate करता noise pollution rules, तांकां गव्हर्मेंटान कन्सिडर करप की असल्या ऑर्गनायझरांक परमिशन दिवप काय ना म्हणून. सेकंडली हेंय म्हळां की ह्या फावटी जर कितेंय वायलेशन जालें in terms of rules, noise pollution rules जाल्यार इमिजिएटली इक्विपमेंट सीज करप अशी ऑर्डर्स दिल्या. TTAGचो मेंबर लिंडन आल्वारीस म्हणटा सनबर्न गोंयकारांक खंय कांयच फायद्याचो ना. Sunburn started by promoting Goa. Now Sunburn has reached a point where it's demoting Goa. On Sunburn, but nothing percolates down to the locals. It should percolate. We used to take permissions for Sunburn for many years, and we made sure that everybody got some benefit. केनियातल्या चलयांक गोंयांत हाडून हॉटेल उद्देगात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन वेश्या वेवसायात धुकलपी आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उक्ताडार. ऑनलायन पद्दतीन QR कोड वरवीं मनी लॉन्ड्रिंग. म्हायती मेळटनाच ईडीन कारवाय केल्या. दोगा दलालांक उखल्ल्यात. गोंय पुलीस आनी सुरक्षा एजन्सीचे इंटेलिजन्साचेर मोठे प्रस्नचिन्ह.
3 महिन्या पयलीं एक अंजुना पुलीस स्टेशनान एक रेड मारून तितून केनिया नॅशनल जे हांगा भुरगे शिकपाक येता विजा हेजेर तितून तेंच्यांनी एक रेड मारलेली तितून एक ह्युमन ट्राफिकींग अशी ही केस आसली तितून 3 जाण विक्टीम चेडवांक तेंच्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनान रेस्क्यू केल्ले तितून 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले भितर ते बी केनिया नॅशनलाचे असले पण ती केस जाली की ईडीन स्वता इनिशिएट घेतलो ह्या केसीन आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाक सांगले की आमकां ह्या केस रिलेटेड आमकां थोडे डॉक्युमेंट्स जाय पडटले म्हणून आनी ते दोगांनी अंजुना पुलीस आनी ईडी मेळोन ह्या दोगांनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केले ह्या केसी बद्दल तेंच्यांनी ईडीन सगळे लिंक काडले की खंय खंय कोण कोण ह्या ह्युमन ट्राफिकेन आहा तो आनी तांकां कळोन येयलें की ह्या केसीन मनी लॉन्ड्रींग अशे पयशे ते ह्युमन ट्राफिकेन यूज करता आनी ते पयशे तेंच्या कडल्यान घेता आनी ते ट्रान्सफर केनियाक धाडटा म्हणून तांकां कळ्ळें आनी तेच्या मागीर हे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें कमीत कमी 2 म्हयने हे तेंची सगळी विचारपूस सगळी इन्वेस्टिगेशन करताले आनी काल सांजचे जो मेन हांगाचो गोंयचो जो आमी म्हणू शकता की जो मेन सगळे हे करतालो तो न्यूटन म्हणून हो एक केनियाचोच नॅशनल तो हांगा केनियाच्यान गोंयान चेडवाक हाडटालो आनी हांगा ह्युमन ट्राफिकेन तांकां यूज करतालो म्हणून अशें इन्वेस्टिगेशनान कळ्ळें आनी तेंचे जे पयशे आहा जे सगळे पयशे एका एकावंटांतल्यान केनिया धाडटाले म्हणून हितून काल ईडीन एक न्यूटन तुमकां सांगले त्या प्रमाणे न्यूटन हेका अरेस्ट केला अशीच सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी गुजरात पंजाब आनी आनीक 2-3 सिटींनी तेंच्यांनी ह्या केसीक लिंक अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आहा प्रुडंटा खातीर ओमकार पवारी एंटी नार्कोटीक सेलाची मोर्जे रेड ह्या कारवायेंती एएनसीन एका रशियन नागरिकाक अटक केल्या ताचे कडच्यान हाय क्वॉलिटी हायड्रोफोनीक वीड चरस आनी LSD जप्त केला जप्त केल्ल्या ड्रग्साचें मोल 1 कोटी मायज गोंयांत ड्रग्सांच्यो रेडी नव्यो न्ही मात ही कारवाय एअर एंडाची सध्याची मोठी कारवाय कदंबाच्यो सुमार 53% बसी एका परस चड रुटांचेर चलतात आनीक 206 बसींची गरज ड्रायव्हर आनी कंडक्टरूय उणे सध्या चलत्या त्या बसींचेर भार ड्रायव्हर कंडक्टरांक ओव्हरटायमाचो पगार दितात मात तांचेर ताण सरकाराक खंय बरयलां आनीक बसी जायच म्हणून महामंडळाचो MD सांगता कदंबा महामंडळा कडेन बसींचो उणाव ड्रायव्हर कंडक्टरूय खंय कमी आसात गोंयांत सध्या सुमार 53 बसी खंय एका पेक्षा चड रुटाचेर चलता पणजे सावन मडगांव गेल्ली बस खंय काणकोणाय वता थंयच्यान परत पणजे आनी पणजे सावन वाळपय असो प्रवास ड्रायव्हराचेर खंय ताण कमी करतलो जाल्यार सुमार 206 बसी जाय सध्या आमकां टोटल बसीस ते 497 कितें डिझल बसीस आहाय आमची आनी 50 बसी आमची त्यो इलेक्ट्रीक बसीस पूण सध्या आमकां डिमांड जो आहा तो 206 कितें डिमांड आसा तो आनी थोडी बसीस आमची ऑफ द रोड आहा कित्याक त्यो आतां 15 वर्सां मायज जाल्यो सो डिमांड वाडलेल्यो आनी बसी ना म्हणून आमी कितें करता ते एक्झिस्टींग शेड्यूल जे आहाय आमचे 337 आहाय तांकांच आमी एडिशनल ट्रिप्स मारपाक लायताय जरी तर एक बस तर वास्कोसून मडगांवसून काणकोण वचपाची आहा पूण डिमांड नासले कारण ती बस आमी काणकोणसून मागीर ते पालोले आनी त्या वाटेन पैंगीण वाडयता ते मागीर तीच बस आमी परत मागीर मडगांव हाडटा मडगांवसून ते पणजे हाडटा पणजेसून वाडपय हाडटा सो ह्यो ट्रीप वाडयतना आमी ताका 200 रुपया फकत एक्स्ट्रा दिता ड्रायव्हराक पूण हितून कितें आसा मनीस तो तेजी ती फॅटीग न्ही ती इतली चलोवन तो मागीर थकता सो तोय एक हानिकारण आसता कित्याक ती मनीस थकोन तो जेवंक शकता त्या बसीर कितले शेड्यूल ऑलमोस्ट 53% शेड्यूल आमी वाडयला सो तो शेड्यूल वाडयना हो ड्रायव्हराचेर आनी कंडक्टराचेर पेज येयलो ल्हान मातसो प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी मंत्रालयान प्रभावी पावलां उखलिल्ल्यान मुखेल विमानतळाचेर प्रवाशांची गचमुड्डी उणी जाल्या नागरी हवाई येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उलयला 16 मेट्रो विमानतळांचेर प्रवेश आनी डिपार्चराच्या लेनींचो आंकडो 213 वयल्यान 312 दाबोळी धरून 13 विमानतळांचेर डिजी यात्रा एपा वरवीं खासा यंत्रणा चालीक लायल्यात वर्सभरात आनीक 20 नवे विमानतळ देशांतल्या 16 विमानतळांचेर गर्दी जाता म्हणून म्हायती मेळटा गर्दी कमी करपाक नागरी विमान येरादारी मंत्रालय यत्न करता गोंयच्या एका विमानतळाचेर खंय गर्दी जाता म्हणून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उलयलो मात गोंयांतल्या 2 विमानतळांतलो खंयचो तो तांणी स्पश्ट करूना दाबोळे जाव येता म्हणून अदमाज In addition to the 6 metro city airports, we took 10 additional airports that experience congestion.
And those very clearly were Bhubaneswar, Chandigarh, Goa, Patna, Jaipur, Guwahati, Lucknow, Ahmedabad, Trivandrum, and Kochi. So 16 airports in total were taken on board on the 12th of December, and we started working at what the causes for congestion were. We started working on a schematic as to what the parameters should be for each touch point. And post our initial exercise, we had a meeting with the Home Minister, and along with him, we decided that we must have international benchmarks that are put in place in terms of capacity at each one of these touch points. 3 or 4 very clear causes came out in terms of what the reasons were for this. The first was the issue of lack of sufficient airport infrastructure. Second, inadequate X-ray screening machines, or as we know in aviation parlance, XBIS machines and ATRS machines. Third, inordinate bunching of flights during peak hours, creating that peak hour congestion, which is beyond the capacity of the airport. Fourth, inadequate amount of manpower with regard to security as well as immigration. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राजस्थानाचो 14वो मुख्यमंत्री म्हणून भजनलाल शर्मान सोपूत घेतलो. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आणि प्रेमचंद्र बैरवा सोपूतबद्ध. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा सयत हेर फुडारी सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर. बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय सोपूतविधी सुवाळ्याक जयपूर. राजस्थानात भाजपाचे कमळ फुलले उपरांत जल्लोष. मुख्यमंत्री पदा खातीर राजस्थानात जायत्यो चर्चा आशिल्ल्यो. निमणी मुख्यमंत्री पदाची माळ पयले फावट आमदार जाल्ले भजनलाल शर्माच्या गळ्यांत पडली. उपमुख्यमंत्री म्हणून दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा सोपूतबद्ध जालो. पंतप्रधानांसहित भाजपाचे वरिष्ठ नेते राजस्थानात. मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. 3 वर्सांत 2000 मायज गोंयकारांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करूंक अर्ज केल्यात. 114 पासपोर्ट रिवोक केल्यात. खासदार सार्दिनाक संसदेत प्रस्नाचेर लेखी जाप मेळ्ळ्या. आदी सावन 1967चो पासपोर्ट कायदो आनी 1955चो नागरिकत्व कायदो भारतांत चालीक आसा म्हणून दोट्टी नागरिकत्वाची नोंदणी आनी पासपोर्टा विशीं प्रस्नाचेर सार्दिनाक जाप. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कृष्ण जन्मभूमी वादांत अलाहाबाद हायकोर्टाची सर्वेची ऑर्डर स्टे करूंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. हिंदू पक्षाक थाकाय. शाही मशिदीचो ASI सर्वे रद्द करचो म्हणून मुस्लीम पक्ष हायकोर्टाच्या ऑर्डी आड सुप्रीम कोर्टात गेल्लो. औरंगजेबान हिंदूचे श्रद्धास्थान मथुरेचे श्रीकृष्ण जन्मस्थान मोडून मशीद बांदल्या म्हणून हिंदू पक्षाचो दावो. कोर्टात 10 याचिका. रेश मागूश पंचायतीचो कारभार पोन्ने बिल्डिंगेंत व्हरपाचें उतर सरपंचान खंय कोर्टाक दिल्लें. मात कारभार अजूनय नव्या बिल्डिंगेंतूच. एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकाराचो दाबो. सरपंच म्हणटा बिल्डिंग पोन्नी जाल्ली. लोकांचेर प्लास्टराचे कपचे पडटाले. ताका लागून नवी बांदली. बिल्डिंग कशी कायदेशीर ताची जाप खंय कोर्टाक पंचायत दितली. रेस मागूस पंचायतीन नव्यान उबारिल्ली बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकार हायकोर्टात गेल्लो. ताचेर सुनावणी जाल्या उपरांत बिल्डिंग कायदेशीर आसा की ना ती सेक्रेटरीन चवकशी करून 6 म्हयन्यां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान ऑर्द दिल्ली. पंचायतीचो कारभार खंय पोरन्या बिल्डिंगेंत व्हरता अशें उतर तेन्ना पंचायतीन कोर्टाक दिल्लें म्हूण राजेश दाबोळकार सांगता. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें ऑपरेट करूं नाका पंचायत म्हणून न्यू बिल्डिंग आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें रिटर्न दिलें हायकोर्टान कितें आमी ऑफिस पळय आसा ते ओल्ड बिल्डिंगेक शिफ्ट करता म्हणून. आतां ही ओल्ड बिल्डिंग
हांवें आतां सरपंचाक वरी चालली आसा मंथली मिटिंगे बाबा तुमच्या ओल्ड बिल्डिंगेन ऑफिस दाखय म्हणून तरी आसतना तेंच्या न्यू बिल्डिंगेन आतां तेंची मंथली मिटींग चालू आसा हो खरो म्हणजे कोर्टाचो अवमान टेक्निकल क्लिअरन्स डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केल्या जो पर्यंत 6 म्हयन्यान इन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो पर्यंत रेग्युलरायज आनी कसलीच परमिशन हे बिल्डिंगेक दिवं नाका म्हणून जर हेंच्यांनी प्रयत्न केलो त्या ऑफिसराचेर आमी लोक आयुक्तान कंप्लेंट फायल करतले ऑलरेडी TCP मिनिस्टर आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा डिपार्टमेंटाकूय दिल्ली आसा सरपंच सुष्मिता पेडणेकर म्हणटा पोन्नी बिल्डींग सामकीच गलगल्या गायिल्ली बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडटाले असो एकल्याचेर पडल्या उपरांत नवी बिल्डींग बांदपाचे थारायले कशी कायदेशीर आसा ते आमी कोर्टान दिल्ल्या वेळा भितर डॉक्युमेंट दिवन सिद्ध करतले म्हूण सरपंच सांगता ती ओल्ड जी बिल्डींग आसा ती समथींग 1972 अशी कितें आसा आनी ती बांदपाची कारण म्हणजे सकयल ते आमचे लोकल्स बसताले आनी तांकां खूब प्रॉब्लम जाताले आनी एकटेचेर तर अक्षरशः तो एक हेजो फातर आशिल्लो पळय तो पडून बसून ती म्हणजे बरी हॉस्पिटलान वचची पडली ताका लागून आमी ते इमिजिएट तो सगळे हे मार्केट करपाक लागून आमी न्यू बांदली रिकन्स्ट्रक्ट केली RDA आनी दुसरें म्हणजे ही जी आसा ही ओल्ड आमची बिल्डींग 2007ची आतां पळय कोर्टान कितें दिलां पळय तेज्या प्रमाणे आमी 6 म्हयन्या भितर आमी कितें आसा तें करतली प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स अवॉर्डांत गोंय दुसऱ्या नंबरार गोंयच्या वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान पुरस्कार घेतलो राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी पुरस्कार राजधानी दिल्ली पुरस्कार वितरण सुवाळो जालो पहिल्या नंबरार आसाम Second prize goes to Goa. Sri Ramakrishna alias Sudin Dhavalikar, Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy and Housing, Government of Goa will receive this award. गोयचो सन्मान भारत सरकारान आनी तोय बी राष्ट्रपतीच्या हातान एनर्जी कन्जर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी ह्या विशयार गोंय भारतांत स्मॉल स्टेटीन दुसरें आयलें की हांवें हो डिपार्टमेंट हातांत घेतले नंतर जवळ जवळ 1.5 वर्स कंप्लीट जालो पूण 1.5 वर्स पयलीं आनी ताचे पयलीं 6 म्हयने ज्या डिपार्टमेंटात काम केलें आमी तें वाखाणण्या सारकें नक्कीच आसा योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता कंज्युमर बिलींग येता तें बरोबर आसा की ना हेका म्हणटा एफिशियन्सी हे सगळें जर आमचें जुळट आसत जाल्यार ताका मुखार वता आनी त्या खातीरूच हो जो एवॉर्ड जो मेळ्ळा आमी जें काम चालू केलां त्या खातीर आमी पास जाल्या आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेटीक आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा पर्यावरण मंत्री आलेशाचो शुक्रारचो दरबार दक्षिण गोंय कलेक्टरेटात भरलो पहिल्याच दिसा शेकवाले इशू घेवन पावले शेकवाले म्हणटा सिवेजीचो प्रस्न तडीक लावचो सिवेज कलेक्शन एजन्सी नेमल्या शेकवाल्यांनी कलेक्शना खातीर पयशे फारीक करचे म्हणून आलेशान सांगलां शेकाक 3 म्हयने कळाव जाल्ल्यान शेकवाले सूट मागतात आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपाक आयिल्ले जे आमचे बिचार शेकाचे सुवेजाक लागून ताका लास्ट टायम इशू जाल्लो व्हडलो सो आमी ताका एक सोल्युशन काडपाक लागून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करताले सो आतां एक एजन्सी एनवायरमेंट मिनिस्टरान सजेस्ट केल्या ते वचून विचार स्टडी करून आखो आमकां एक प्रपोजल दिवपाचो आनी तो प्रपोजल आमी मागीर आमचे शेक मारा मुखार दवरून आमी ते फायनलायज करपाक ट्युरिस्टूय ना गोंयांत खरें म्हणल्यार ट्युरिस्टूय ना गोंयांत हांव नकळो कितें चल्लां तें खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाल्यार शेकांक लागून लेट जाली एकोदान डिले केली आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागतले की आमकां 3 म्हयन्याचे आमचे जे फी घेयल्या आमी शेकां ऑपरेटूय करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलर्टूय करूंक ना सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागतले Alex शेकवाल्यांच्या इशूचेर उलयलो The agency also said that they would like to study the ground reality along the coast.
So that way they would know how much they have to invest and what would be the costs. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. सातारा महाराष्ट्रा सावन गोंय भोंवडेर आयिल्ले चलयेचेर 13 तारखेर राती कडेन मोरजे दर्यादेगेर लैंगीक अत्याचार. चलयेन पेडण्यां पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पेडण्यां पुलिसांनी महाराष्ट्राचो दुबावीत शुभम गजानन बालीक अटक केल्या. 21 जाण गोंयांत आयिल्ले. दर्यादेगेर एका रेस्टॉरंटांत राविल्ले कडेन कर्म. आमी आसा पेडणे पोलीस स्टेशन हांगा आसात आनी काल मोरजी हांगा एक गेस्ट हावजान एक इन्सिडंट घडलेले. सेक्शुअल असॉल्टाचो एक केस रजिस्टर जाल्ले पेडणे पोलीस स्टेशनार. 21 जाणांचो ग्रूप जो सातारा महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान फिरपाक आयिल्ले. कांय जाणां रुमार आशिल्ले आनी कांय जाण फिरपाक गेले. अर्ली मॉर्निंग 2 ते 2:30 ह्या दरम्यान एक इन्सिडंट घडले. सेक्शुअल असॉल्टाचो जो केस पेडणे पोलीस स्टेशन रजिस्टर जाल्ले. आयज पेडणे पोलीस मागीर सगळे जे फूल टीम तेंचे आनी PI सचिन लोकरे हांच्या नेतृत्वा खाली हांगा आयज एका एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लेले आसा. ताचें नांव आसा शुभम गजानन बली आनी तेची एज आसा 26 इयर आनी ताचे हे आसा स्टेट जी आसा तो महाराष्ट्राचो आसा आनी ताका सद्या पेडणे पोलिसान ताब्यान घेतलेलो आसा. एकंदर काल जे मोरजी हांगा जे केस जाल्ले इन्सिडंट घडलेले आनी पेडणे पोलीस स्टेशनार तेचे कागाळ करपाक आयिल्ले आनी तेच्या उपरांत पेडणे पोलिसान एक तो शुभम गजानन बली हाका सद्या ताब्यान घेतलेले आसा आनी फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. शिक्षणाच्या मळार कितलीशींच आव्हानां आसात. सगळ्यांनीच एकठांय जावन ते खातीर वावुरचें. कार्डिनल फिलीप नेरी फेरावान उलो मारलो. वार्का सेंट मेरी हायस्कुलाच्या 75व्या वर्सुकी दिसा कार्डिनलान उलोवप केलें. भुरग्यांक बरें शिक्षण, आधुनीक सुविधा गरजेच्यो. एकठांय रावन शाळे खातीर वावुरपाचो उलो. आमच्या इस्कॉलांक आमच्या शिक्षणीक बांदावळींक आतांच्या काळार जायतीं आव्हानां आसात आनी ह्या आव्हानांक फुडो करूंक जोरी तर इस्कॉलान जबाबदारी आसलेल्यांचो हुस्को तांचे प्रयत्न गरजेचे जाल्यार आमचो सगल्यांचो तेंको चड गरजेचो. आनी देखून हो उत्सव जावन आसा एक देवान दिल्लो आमकां सोयेक आमच्या इस्कॉला सवे आमी हुस्को दाखोवंक. आमचें इस्कॉल तें, आमच्या गांवचें, आमचे फिरगोजेचें इस्कॉल तें. आमचे भुरगे त्या इस्कॉलान शिकतात ना शिकतात, सगल्या फिरगोजकारांक ह्या आमच्या इस्कॉलाचो सेंट मेरीज हायस्कुलाचो हुस्को आसचो आनी हुस्को आमी कोरण्यांनी दाखोवचो. आतां आमच्या भुरग्यांक फावो तें शिक्षण मेळटलें जाल्यार जायत्यो आधुनीक काळाच्यो सवलती, मॉडर्न फॅसिलिटीज गरजेच्यो. टीम इंडियाचो आदलो कॅप्टन MS धोनीची 7 नंबरची जर्सी क्रिकेटींतल्यान रिटायर. BCCIचो मोठो निर्णय. सचिन तेंडुलकराच्या फाटल्यान धोनीक मान, ज्याची जर्सी रिटायर जाली. असो धोनी भारताचो दुसरो खेळगडो. ह्या फुडें जर्सी नंबर 7 कोणाकूच मेळचो ना. अशीच सचिनाची 10 नंबर जर्सी BCCIन रिटायर केल्ली. एक स्पोर्ट्सान मेजर न्यूज आसती म्हणल्यार इंडियन क्रिकेट टिमीचो विनिंग कॅप्टन 2011 महेंद्र सिंग धोनी जर्सी नंबर 7 जी MS धोनी घालतालो इंडियन क्रिकेट टिमीन हो नंबर परमनंटली रिटायर करपाचें डिसिजन BCCIन घेतलें आसा. हेजे पयलीं 2017 जो जर्सी नंबर 10 सचिन तेंडुलकर घालतालो तो रिटायर केल्लो आनी आतां BCCIन डिसिजन घेतलें आसा तें म्हणल्यार जर्सी नंबर 7 जी MS धोनी घालतालो हो नंबर परमनंटली रिटायर करपाचो. सो हेने फुडें जे कोणी खंयचे इंडियन टिमी प्लेयर आसतले वा डेब्युटंट आसतले तांकां जर्सी नंबर 10 आनी जर्सी नंबर 7 घालपाक गावपाना. MS धोनी 2020 रिटायर जालो. ऑलमोस्ट आतां 3 वर्सां जालीं. स्टील तो IPL खेळटा पूण इंटरनॅशनल क्रिकेटीन रिटायर जाल्लो आसा आनी आतां BCCIन एक डिसिजन घेतलें तें म्हणल्यार तेजो जर्सी नंबर 7 आशिल्लो जे इंडियन क्रिकेट टिमीन तो रिटायर करपाचें डिसिजन BCCIन घेतलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावता वांगडा शिरीश कुंकळकार. शेअर मार्केटाचो बुलरन कायम. शुक्रारा भारतीय शेअर बाजारात नवो लायफ टायम हाय. निफ्टी 21,500 तेकलो. सेन्सेक्सान 71,600 पार रेकॉर्ड हाय केलो. US डॉलरात प्रेशर आनी भारतीय रुपयांत कांय प्रमाणाक ताक दिसली. अमेरिके फेडाचे व्याज धोरण आनी BJPचे परफॉर्मन्साच्या फाटभुंयेर बाजारात तेजी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.